आमच्या मंचाच्या तर्फे मे म्हयन्याक आमी आमचो आय कॅम्प आसतलो। हो आय कॅम्प आतां तुमी खूब कडेन आय कॅम्प पळयतात, जे कितें आसता आय कॅम्प म्हणून एक मोठे पेपरार येता, पूण थंय 50 वक्लांक 100 वक्लां दिल्ली जातात आनी ती फाटल्यान कोण येता ताका बेश्टे ड्रॉप घालून धाडले जातात। पूण आमचो आय कॅम्प हो अशे तरेन आसतलो की प्रत्येक वाड्यांनी आनी प्रत्येक मनशाक आमी वक्लां पावयतले, कारण आमची जी वक्लाची संख्या आसतली ती 3 ते 4 हजार आसतली आनी प्रत्येक लोकांक पर्यंत आमी पावयतले। तशेंच आमची सांघे विकास मंचा तर्फे आनी खुबशीं कामां आमी येवजिल्लीं आसात। जर तुमची अशी उपस्थिती आज पळोवन अशें तर तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य आमकां मेळ्ळें जाल्यार हांव बिंदासपणे सांगू शकता की सांघे विकास मंचाचो विकास करपाक सांगेचो म्हाका कोणूच आडोवंक शकना। जर तुमची साथ आनी पायदेवाचो आशिर्वाद आसा जाल्यार हांव येणाऱ्या काळांत ह्यो सगळ्यो गोश्टी तुमच्या दोळ्यांमुखार हाडून दिवंक शकता। सांघे विकास मंच ही एक तुमकां खबर आसतली सोसायटी टायप, आमी बारीक बारीक सोसायटी ल्हान हें केल्ले आसा ते पद्दतीन रजिस्टर आसा आनी तेजे आमी मेंबरय आसा बाबा फाटल्यान। त्याच बरोबर हांव तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन मागता, सांग्या वयलो विकास जर घडोवन हाडटलो जर जायत जाल्यार लोकांची साथ, जशें आतां मॅशून सांगलां, जनता जाय खंयच्याय हाका तुमचो जर सगळ्यांचो जर पाठिंबो मेळ्ळो जाल्यारच हो मंच फुडें वतलो। आनी हांव तुमचे कडेन मागता की जशे आमी सभासद आसात तेन्ना प्रत्येक सांग्या वयलो नागरीक जावं बायल जावं दादलो मनीस हांकां ह्या मंचाचो सभासद जावपाक मेळटा आनी त्याच बरोबर आपल्या गांवांत कितें करपाचें आसलें जाल्यार तें मंचा पर्यंत पावोवपाचें बी काम आसा।